Myself, Daksharendra Pochi. I am from Manwara, Korgaon. I am a disabled. I have 90% disability. Recently, I completed my 12th in Sri Kamleshwar Higher Secondary with 86% marks in commerce stream. But now I am studying my BCom in Santa Soirabanath MBA College, Vinoda. But we were facing one problem of transportation. Traveling from here to college cost us around rupees 20,000 per month, and my father also is disabled. His leg is cut, so we were not able to manage such amount per month. So we approached to MLA Praveen Alekar sir. When we approached him, he told us that you continue your education. I am there. I will give you a help of 20,000 per month for transportation purpose. So now we are receiving rupees 20,000 per month as transportation cost from him. So I am thankful of him. I feel that we got a good MLA who cares for people, who cares for needy people and there to help him. Me and my entire family is thankful of sir. We have called this media to let the people know the good things sir done for us and say a thank you to him from this source. Thank you so much sir. तुमच्या घरान आता पळयलें जाल्यार बाबांची ही परिस्थिती आसा खंय ते त्यांचे पाय काडचे पडले. एकंदर तुमचे कशें कितें चलता घराचें म्हणजे मातशें म्हाका ते म्हाका स्किमीचे पयशे येतात माझे ते करून आणि डॅडी कडेन खातीर आणि भयण म्हाजी ब्युटिशियनचो ह्या करता मागीर ते थोडे हेल्प करता आनी फूल असो दोन मॅनेज करता आमी अशें. ओके. आता तुम्ही हांगा कोण कोण रावता अशी फॅमिली? मी डॅडी भयण मम्मा आनी काका म्हाजो. तो काका म्हाका फूल पळयता, तो म्हाज्या वांगडा आसता सगळ्याक. ओके तो काका आसता. ओके. हे सगळ्या हे व्हडले संघर्ष जे आसा तितून तूं शिक्षण हे म्हत्व हे करून तूं फुडें सरता. तुजी कितें ड्रीम आसा फुडें? माझी एकूच ड्रीम आहा की म्हाका चार्टर्ड अकाउंटंट CA लावपाचो आहा आनी फूल अशी जे प्रॉब्लेम आमचे आहा ते एकदम सॉल्व करपाचे. ओके. दक्ष बाब, तुझ्या आता सध्या तू एज्युकेशन घेता आणि तू एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार वचूं शकता तू सध्या? ना म्हणजे सगळं म्हाका काकाकूच करचो पडटा. वचपाचो एक जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार व्हरपाचें काम काकाकूच करचो पडटा. ओके. आता ह्या तुझ्या ह्याच्या खातीर काय तुका कोणी अशें हेल्प करचे काय अशें? डिमांड म्हटले फक्त असे एक थोडी तरी मुवमेंट जावच्या खातीर म्हाका एक अशी ऑटोमॅटीक व्हीलचेअर अशी दिवपाची अशी एक डिमांड आसा. आनी आतां एज्युकेशन फुडलें सगळें जाल्लें ह्या इलेक्ट्रॉनीक जाल्लें आसा. सगळे नोट्स उरता नोट्स आसतात. सो एक लॅपटॉपाची गरज आसा. सरान मदत केले तांकांय थँक्यू म्हणटा. राजेंद्र शिवा पोळी. तर जे गजाली खातीर कशें कितें चलता तुमचें? आमचे आतां म्हाजेर डिपेंड आसलें पूण आतां म्हाजे कडेन जायना. सो त्या खातीर आमी सरा कडेन अशी रिक्वेस्ट केली पूण त्या सरांनी आमकां प्रवीण आर्डेकर सर तेंच्यांनी आमकां ना म्हणूंक ना, डायरेक्ट एक सांगलें दिता ताका शिकोवणी बरो शिकोवणी अशें म्हणटा. आमकां मदत केली. ओके. आमचे पेडण्याचे आमदार सर प्रवीण आर्डेकर हे खूब जाणांक त्यांनी हेल्प केलें आनी आमकांय त्यांनी हेल्प भरपूर प्रमाणात हेल्प केलें आनी तो आमकां खूपच आमी तेंच्या बरोबर रावतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.